देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार। आयचें पयलें वाचप बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप आनी लुकाचें शुभ वर्तमान। मागीर अशें जालें, मागणें करूंक जेजू एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली। लूक आवेसवर 6 वळ 12। आयज पवित्र सभा बागेवन सिमांव आनी जूद हांची परब समोर उमता। आयज नियाळाक घेतलेली वळ जेजून 12 जाणांक विंचून काडचे आदीं आख्खी रात मागण्यांत सारली अशें सांगता। विंचून काडलोल्या 12 शिसां मदें आमकां सिमांव आनी जूद हांचीं नांवां मेळटात। विंचून काडलोल्या 12 जाणांचें जिवीत जेजूच्या मागण्यांतल्यान सुरू जाता। आख्खी रातभर जेजू मागण्यांत रावलो आनी त्या उपरांत आपल्या शिसां मदल्या 12 जाणांक धर्मदूत व आपोस्ल जावंक ताणें विंचून काडले। शीस म्हणल्यार एक शिंकपी आनी शिंकपी आपल्या गुरूच्या पांयां तळा बसून सगली शिकवण घेता। 12 जाणांक विंचून काडचे आदीं जेजू आख्खी रात मागण्यांत रावलो, म्हणजे बापाच्या खोल संबंदांत आनी एकवटांत रावलो। आपल्या रात्र पारार केल्ल्या मागण्या वरवीं जेजू हीच शिकवण आमकां दिता। दर एक देवान दिल्लो वावर मागण्या वरवीं आमी सुरू करूंक फावो। मागणें आमकां देवाच्या आसण्यांत भितर काडटा आनी आमकां देवाक एकवटायता। मागण्याचें वर्तेपण वळखुया आनी हे परीन देवाचो आदार आनी सांगात आनी ताची मोजत मागुया। देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय। आमेन। आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव।